ट्रक ड्रायव्हरांच्या संघटनेन शिवसेनेक घेऊन पणजे आझाद मैदानाचेर महाधरणे धरले। धरण्याक गोंयभरचे हजारभर ट्रक ड्रायव्हर आशिल्ले। सरकारान पॅकेजी दिल्यात त्यो ट्रकवाल्यांक, मात खरे बेकार पडले ते ट्रक ड्रायव्हर। तांकां वाली ना म्हूण शिवसेनेचो प्रमुख अजित सिंग राणे उलयलो। दरेक ट्रक ड्रायव्हराक खंय 5-5 लाख दिवचे आनी चौथे पयलीं खंय 2.5 लाख तरी दिवचे, नाजाल्यार आंदोलनाक बसतले। ह्याच पार्श्वभूमीचेर आज जो आसा न्ही आमचो लाक्षणिक एक दिवसीय महा उपोषणाचो कार्यक्रम आमी दवरला आसा। सरकारा कडेन परत एकदा मागता चौथी पयलीं किमान पयलीं तांकां निम्मे अर्धे टक्के अर्धे जे आसा न्ही तांचे जो लाभ 2.5 लाख रुपया प्रत्येक ट्रक ड्रायव्हराक मेळपाक जाय। आनी ताचे नंतर उरलेले तांकां 2.5 लाख दिवन हे जे तांचो जो प्रश्न आसा पळय तांकां जगपासाठी उदळ मातान जर फिरले जाल्यार तांकां खंय तरी श्वासोश्वास घेवच्यासाठी जे आसा न्ही आनी तांकां समाजान फिरच्यासाठी प्राण करून दिवचे अशें मागता। इतले मजगती कामगार संघटनांनी दक्षिण गोंयांतूय केंद्र सरकाराचे येरादारी विधेयक धरून नव्या 20 कायदे आड जागृताय सुरू केल्या। 2 तारखेचो भारत बंद यशस्वी करचो म्हूण ॲडव्होकेट सुहास नायकान कुडचडेवेले बसकेत उलो मारलो। ट्रांसपोर्ट बिल काबार येले जाल्यार ट्रांसपोर्ट वाले काबार जातले, बस वाले काबार जातले, रिक्षा वाले काबार जातले, पायलट काबार जातले आनी म्हणून हे ट्रांसपोर्ट बिलाक विरोध करपाक आयज हिंदुस्थानातले तमाम जनता भायर सरलेली आसा। आनी 2 तारखेर एअरपोर्ट बंद जातले, टॅक्सी बंद जातल्यो, उदीक बंद जातले, लायट बंद जातली, दूध बंद आसतले, एम्ब्युलन्स बंद आसतल्यो। हेची नोंद आमी ह्या सरकाराक शिटकावणी दिवपा खातीर हे बंद पुकारलेलो आसा। आनी ह्या सरकाराक शिटकावणी दिता की जे बिलां तुवें हाडपाची मांडावळ केल्या ती बिलां ताबडतोब फाटी घेवपाक जाय, नाल्यार हिंदुस्थानान इंडेफिनेट स्ट्रायक जातलो। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार आनी मयूर नायक। जीएफडीसीन वर्सुकी दिसा निमतान गोंयच्या आदले 4 फुटबॉलरांचो भोवमान केलो। सत्कार केले तातूंत सर्गेस्त रमेश रेडकार, निकलस पेरेर आनी जुलियाना कुलास आसात। भलायकी बरी नाशिल्ल्यान मिनीन फिगरेज सत्काराक पावलो ना। फुटबॉल मॅचीक चडांत चड फॅन कशे हाडप ताचेर बंगळुरू फुटबॉल क्लबाचो मुस्तफा घौस उलयलो। As president of Maldives in the की जे अशे कामगिरी केल्ले जे नॅशनल टू इंटरनॅशनल प्लेयर आसा तांकां पेन्शन दिवपाची स्कीम सुद्दां आमी आखलेली आसा आनी त्यामुळे ताजी माहिती तांकां दिवप, तांचे एप्लिकेशनां बाकी सगळे फॉरवर्ड करपा संदर्भात तांकां विनंती करप। There is a certain set of society or the community that comes out to watch a football game, irrespective of where you played, at what time you played, and under what conditions you played. And those guys are not going to go anywhere. But the key was, how do you expand that community? How do you take it to different parts of the community and get them to support the team also with that same amount of passion? And the various aspects that restricted that was obviously the communication that went out, the awareness that you created, and the experience that you gave them when they actually came to the stadium. इतल्याने खबराचे हांगाच सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार।